सांत पावलान कोरिंथगारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. तुमी कोणेय आपणाकच टकोवचे नाका. जर एकलो ह्या संसाराच्या नियमाप्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संसाराची सानवाय देवा हुजीर एक पिशेपणस सै. पवित्र पुस्तकस म्हणटा, बुदवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता. आनी तेंच पुस्तक पोरथ्यान म्हणटा, बुदवंतांची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा. ह्या पासत मनशा विशांत कोणेय भाडाय चिंतचे न्हय. नीज जावन सखडी तुमचेच. पावल जावं, आपोलो जावं, केफास जावं, संसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काल जावं, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. सर्वेस्पराचे अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा तें सगळें. संसार आनी तांतू वस्ते करतात तीं सगळीं. दर्यांचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या. न्हंयांचेर ताका थीर करून दवरला. श्लोक. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोंक कोण सकत? ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावोंक कोण सकत? नितळ हात आनी निर्मळ कालीस आसलोलो, फटकीरपणाचेर आपलें मन धरिनासलोलो आनी सोपोत घेवन पेल्याक फसयनासलोलो. श्लोक. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सडवंदारा देवाची नीत. असलो लोक ताका सोदता. तुजे मुखामळ पळोवंक सोदता जाकोबाच्या देवा. श्लोक. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे थडी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो समूह ताचे भोंवतणी उरडातलो. तवळ सरोवराचे थडेक लागल्ल्यो 2 दोनी ताणें पळयल्यो. पागी दोनींतले देंवून आपली जालां धुताले. तांतले एक दोनीर चडोन ती सिमांची 2. थडी थावन चिक्केशे मुखार सुटून रावोंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर थावनच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जाताच सिमांक सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमाव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टाल्यां, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जालां उडयलेलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली
आणि झाडां पिंजोंक जाले. थवळ दुसरे दोनींत असलेल्या आपल्या सांगाथ्यांनी घेवन आपणाक कुमक करिशे तांकां हात भाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी बुडोंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, मुजे सरशिलो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेली मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेस्त विस्मेत जाल्ले. तेच परी सिमोनचे वांटेली सावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवी विस्मेत जाल्ले. थवळ जेजू सिमोनक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोनी थडीक हाडटास सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचे उतर हें, वखाणे तुका क्रिस्ता.